रोड शोज आणि एक्सपोजर म्हणपा लागले की रोहन बाब हांगा सारखी टिका करतालो आमचे बरोबर, और ही वॉज द पर्सन हू यूज्ड टू एक्सपोज दिस. Now he is going on that side and he is doing the same thing. So what is the difference between then and now? देवादयेन त्या हातून हांव फॅमिली घेऊन भोंवता म्हणटा तो प्रश्न येवना, कित्याक ह्या सगळ्या टुरांनी वी एन्श्योर्ड आय मस्ट हॅव गॉन 3 or 4 times. पूण इम्पॉर्टंट आसा जेन्ना आमचे लोक वता ऑफिशियल्स कित्याक वता, प्रश्न कितें आसता, आनी जेन्ना म्हज्या सारकेल्याच मनशान काडिल्लो आसता हो प्रश्न हे जंकेट्स विथ हिम, I think we are matured enough to understand how to handle it. आणि ताच्या खातीर ती जबाबदारीन जाप दिवप हे म्हजें काम आशिल्लें. आता people love opposition. It is how it is. People will never love the treasury or the government. They always like to see when hear what is spicy, when that connects to them, and that is how it is. You have to take it. But as long as you are clear in the things that you do, you are actually answering them in the manner which they need to be heard. आता तातले खरे टेक्निकली कोण कितले घेवंक सोदता. आता इमर्जिंग मार्केट्स म्हणटकर थोड्या तेंपानी जेन्ना आमकां हें दिश्टी पडटले चेंजीस, तेन्ना हो प्रश्न ऑटोमॅटीक सुटाव जातलो. त्या टायमार एखादी एक्सप्लेनेशन दिवपाची गरज आसची ना. डेटा आमचे कडेन नाशिल्लो टू कनेक्ट. आज आमी सेंटरा कडेन बसून डेटा एनालिटिक्स करपाक वी हॅव टेकन अ एजन्सी ऑन बोर्ड. येता त्या वर्सान डेटाय मेळटलो. सी द वर्ल्ड इज वर्किंग ऑन डेटा एंड वी नीड टू अंडरस्टँड दॅट वी आर इन अ स्टीफ कॉम्पिटिशन. गोंय पयली भशेन प्रिफर्ड दवरप जाल्यार आमकां स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रुवमेंट खूब करपाक जाय. आनी तेन्ना समज आमी स्पेंड करता, तुका सादें उदाहरण दिता. उत्तराखंडाचे 5 कोटीचो बजेट went to 3,000 crores. They understood the positivity of spending on tourism, that is income. 2,000 कोटी मिनिमम GST रेव्हेन्यू जो आमी टुरिझम घेता, इंडस्ट्री घेता आनी एम्प्लॉयमेंट तयार करता, जाल्यार यू आर कॉन्ट्रिब्युटींग एंड ओवरऑल 10,000 वयर इन रिसिप्ट्स. This is an economy which you need to support, and in tourism is a place where you need to spend to get more people coming here. You are saying look at that as an investment. It has to be an investment. It has to be an investment rightly. It cannot be a family tour or a fam tour where you go and just do some things. We have transited MOU with MasterCard, MOU with all OTA platforms, MOU with things which have never been done in the past. So these are transiting things. आणि हे लेसन दिश्टी पडटले. पूण कितें जाता, ऑपोजिशन आशिल्लो एखादी हांव हे प्रश्न विचारतलो आशिल्लो ते सारके आसा. पूण इन हिंडसायट म्हणजे म्हाका तकलेन आय एम क्लियर दॅट द प्लॅन वीच वी आर वर्किंग इन ट्यून विथ आवर चीफ मिनिस्टर की पर्यटन फुडें कशें जाय. तुम्ही रिजनरेटिव्ह टुरिझम, गोवा बियॉन्ड बीचीस, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ऑल विजन डॉक्युमेंट थॉट्स वीच हॅव टू ट्रान्सिट. आनी ताच्या खातीर आमकां हे थोड्यो गजाली करच्यो. टुरिझम मिनिस्टर जाल्ले तेन्ना आमी हेडोन गेल्लो आनी आमी तेन्ना सांगिल्लें की खूब वर्सांनी आमकां एक असो टुरिझम मिनिस्टर मेळ्ळा जाका हे कॉन्सेप्ट कळटात म्हणून. आज तुम्ही ते सांगतात की त्या कॉन्सेप्टाचेर तुम्ही काम, हे आयकुपाकच बरें दिसता, कारण आमकां ज्या तरेचे टुरिझमाचे मिनिस्टर हाजे पयलीं मेळ्ळ्यात न्ही, कच्च जातालें, आज कच्च तरी जायना.